कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशीन मेळुया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. मंगळूर विश्वविद्यानिलयान आनी तांतुले अध्ययन पीठान एक आयोजन केल्लें. हें एक कोंकणी आमकां उलोवच्या आयकून उलोवच्या गोतस जाल्यार बरोवन वाचूंक ಸ್ವಲ್ಪ आमकां तरबेत जाय. हे सगळे एक समुदायांतू व्यत्यास आसा मदेंतू थोड्यांक पुरा बरोवची वाचूचे एक अभ्यास आसा थोड्यांक ना. ते देखून सगळ्यांक एक हे अवकाश सगळ्यांक समान रितीचे वाचूचे बरोवचे एक तरबेत जावक म्हणून एक भारी सदुद्देशान मंगळूर विश्वविद्यानिलयान हे आयोजन केल्लें. कोंकणी परिचय इट्स ए सर्टिफिकेट कोर्स आनी 10 एपिसोड्स आसात 10 उपाख्यान. हे आतां आमी दोनी आतांच जाल्ले आज आमी तिनीचे उपाख्यान आतां आरंभ केला. तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आमकां खंयचेय भास शिकतना ताजे मूळ म्हणल्यार आमी अशी उलयतना म्हणटाची ताजी ABCD गोतना ताका म्हळ्यार ABCD म्हळ्यार मूळ विचार. तशीच हे ABCD म्हळ्यार इंग्लिशांत आल्फाबेट म्हणटाची. आमगेल कोंकणी भाशेंत आमी वर्णमाळा म्हणटात. हे वर्णमाळाचे परिचय आमकां जावका. गोंयांत जाल्यार हें एका क्लासांत दोनी क्लासांत कोंकणी शिकतना चेडूं ते शिकताची. आमगेल कर्नाटकांतू 5 क्लासांतू हे वर्णमाळा शिकयताची. आतां आमी आज सगळ्या खातीर हे वर्णमाळाचे विशय थोडे परिचय करुया. कोंकणी तो स्वर म्हणटना 13 स्वर म्हणून घेवयेत. थोडे फावटी बार घेताचे म्हळ्यार र म्हणल्यार ऋषींत येवचे र. हे संस्कृत शब्दांत मात्र वापरचे उपयोग करचे ते सोण बार म्हणटाची. ते सेरशिल्यार तयार जाता. आतां आमी एकची एक स्लायड्स मुखांतर हे परिचय करून घेवया. तुमी हे पळोवयेत आनी तुमगेले इतल्याक बरोवन अभ्यास करयेत. आतां आमी स्वराचे स्लायड्स पळया. स्वर म्हळ्यार थंय आमी 8 आनी 2 अशी पुरा वंट केला. स्वर ಒಟ್ಟು आमी 13 म्हणून म्हणला 13 स्वर आनी व्यंजन ते 36 म्हळ्यार 36 आसा. इतले आमगेले कोंकणींत बरोवच्याक आमकां आमी उपयोग करता आसाची. नेक्स्ट स्लायड. आतां पळय स्वरांत आमी थंय थोड्याची वंट केला 8 2 1 2 म्हणून. हे खंयची पुराय म्हळ्यार ताजी वर्ग पळया. सुरवेक 8 स्वर खंयचे म्हणून पळया. नेक्स्ट स्लायड. हे आमी दोळ्या मुखार दिसता आमकां कन्नडाचे बरयला थंय. इंग्लिशांत ताका समान जाल्ले एक उत्तर बरय. आतां अ म्हणलें सगळे भारतीय भाशेंत हें आसच. आमगेले कोंकणींत मात्र न्ही सगळे भारतीय भाशेक सामान्य जालेले शब्द आसा. आनी एक स्वर आसा आ म्हणून. आ ಸ್ವಲ್ಪ तोंड हे उक्ते करून म्हळ्यार ओपन करून आमी उच्चार करता. तशी ई म्हणटा. मागीर दीर्घांतू ई जाता. ई मागीर उ आनी तांतूय दीर्घ
आता स्कूल म्हणताना ओ येत पळय इंग्लिश जाल्यार तशी आता फुल म्हणताना FULL येता तशी इंग्लिशाचे एक समान आमी दिला इंग्लिशांत अशी स्वर येनाची 12 स्वर आसाची इंग्लिशांत ते आमकां आतां आमी कोंकणीचे मात्र विचार पळया मुखार नेक्स्ट स्लाइड आतां आमी पळयले ऊ जत्ताची मागीर एक स्वर आमगेलागे आसा ते ये आनी ओ ते आतां मुखार पळया आतां स्वर म्हळ्यार कसले म्हळ्यार वेरी सिंपल वर्ड्स कसले एक ऑब्स्टेकल नासतिले आडतडशी नासतिले उच्चार जावचे स्वर जाता पळया आ ई ऊ पुरा कसले खंयचे एक जीब जो आडेना दांत आडेना खंयचे येना वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओवेल्स म्हळ्यार आमगेले खंयचे अडकळ नासतिले उच्चार जावचे ताका आमी स्वर म्हणटाचे मुखार आतां पळय जिबेचे पात्र हांगा स्वर करतना बारी प्रामुख्य येता म्हणटा जीब निद्दो नासता ई म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ बेंड जाता ते खंयचे जिबेचे भाग वयर वता सकल वता 3-4 भाग वयरी सकल वच्चे बी ते उच्चार आमकां तयार करूंक येता नेक्स्ट आतां पळय हे एक दोन विचित्र ये स्वराक्षर ये आनी औ म्हणून हे बहुशा इंग्लिशांत हे अशी दोन रुपार आसा पळया तुमी मागीर ए बदलाक आनी आई बदलाक आई म्हणून बरो येता आय आनी य आ आनी य म्हळ्यार व्यंजन जालें तें स्वर आशिल्ले व्यंजन जालें आतां हे कोंकणींत बारी प्रामुख्य आमी आई म्हणून बरयनाची आई बरोवचे बदलाक आमी आईकारा बदलाक य बरयताची य आतां गाय आमकां ताजे माहिती नासतिले आमगेले कर्नाटकांत पुरा चुकी बरयताची गाय म्हळ्यार गा बरोवन आई वत्तू दिताची आई वत्तू कोंकणींत ना गा आनी य बरो गाय म्हळ्यार गाय आनी तशीच आतां औ हे वेयना हाका आमी आव म्हणचे आव आतां आवय म्हणटना आ आनी वै वे बरोवन आई वत्तू दिवची न्हय ते व आनी य बरोवचे हे एक कोंकणींत आमी उडगास दवरका आई आनी औ स्वर आमी तशीच उपयोग करनाची ताजे बदलाक य आनी व घालताची म्हळ्यार व्यंजन करून सांगता ताका हे हाका आमी जोड स्वर म्हणटाची हांतू आमगेले भाशेंत हे डब्बल स्वर दोनी आतां आई जाव केल्यार आनी ई घेतल्यार ते ए जाता आनी आई जाता अशीच आनी ऊ घेतल्यार औ जाता अशी हे एक विशेष स्वर कोंकणींत आसा नेक्स्ट स्लाइड पळय र म्हणलें आमी कोंकणींत ना मुळांत र म्हणलें शब्द ना आतां तुमी अनेक आमी आतां क्लासरुमां वतना थंय ती टिचर ते रक सोडटा ती म्हळ्यार कोंकणींत शिकतना मुळांत र ना जाल्यार संस्कृताचे शब्द तशीच आमी हाडटना आतां ऋतू ऋषी अशें पुरो हाडटना आमी ते र घालूंक जाता त्या खातीर आमी ते कोंकणींत आस म्हणून एक तेराचे एक स्वर जावन आमी घेतला ते र जावन आसता मुखार हे आमकां गोत्तस एक अनुनासिक आनी विसर्ग म्हणून कन्नडांत आमकां परिचय आसा आनी हे दोनी एक विशेष जाल्ले स्वर तशी ಒಟ್ಟು ಜತ್ತನ आमगेले ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ प्रकार 13
आमगेले शब्द सुरवेचे सेट्टांत आमी 8 पळयले. अ आ ई उ आनी उ येताचे वो येता ये येता. इतले पुरा स्वर सुरवेचे 8. मागीर डब्बल स्वर पळयले आमी. आतां हे दोनी जोड पळयले आनी र अशी सेरशितना आमकां 13 ने जाल्यार तुमी र सोडल्यार 12 अशी एक स्वर आमकां हे समजावन कोंकणी शिकतना इतले स्वराक्षर आमी गट्टी शिकूंक येता. आनी हिंदी शिकिल्यांक हें कांय कश्ट ना, कन्नड शिकिल्यांक कांय कश्ट ना, तेंतुलेची स्वर आसता. आतां हे स्वर घेवन आमी ताजे वट्टू व्यंजन घालून शब्द तयार करताचे. असल एक प्रयोग आतां हांव सांगिल्ले वरी गोंयांत पुराय बारी एका क्लास 2 क्लासा दाखोवनची कोंकणी शिकतना चेडवांक पाठ पुस्तकांत हे अक्षर शिकोवचे एक पाठ आसता. आनी मनोविकास इंग्लीश मिडियम स्कूल आमगेले गोंयांतले थंयचे एक क्लासरूम आमी पळया कशी तांणी एक स्कुला भितर स्वर शिकयता चेडवांक म्हूण ताजी एक चंदाय आतां आमी पळय. भुरग्यांनो, कशी आसा तुमी? तुमी तुमची काळजी घेतात न्ही? आमकांय तुमची तितलीच काळजी आसा. म्हूण कांय दीस तुमी घरा रावून शिकचें. हेच खातीर हो पयले यत्तेचो पयलो वर्ग. तर आयज तुमी शिकतलीं स्वर. स्वर म्हणल्यार कितें? तर स्वर म्हणल्यार वॉवल्स. तर भुरग्यांनो, आयज स्वराची वळख तुमकां हांव करून दितां. स्वर कशे बरयतात ते तुमी चिंत दवरून पळयात. अ आ ई उ ए आई ओ औ आणि आहा. तर तुम्ही पळयले हे 12 स्वर. परतून एक फावट हांव तुमकां वाचून दाखयतां. अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा. तर हे जाले 12 स्वर. तर ह्या 12 स्वरांतले आज आमी पयले 6 स्वराची सारकी वळख करून घेवया. तर पयले 6 स्वर तुमकां हांव चित्रांतल्यान सारकी वळख करून दिता. तर हे पयले 6 स्वर चित्रांतल्यान आमी शिकुया आनी उतरांय, नवीन उतरांय शिकुया. स्वर अनस, अनस, अजगर, आडसर, आडसर, आवय, इसवण, इसवण, इगर्ज, इगर्ज, इगर्ज म्हळ्यार चर्च. ईद, ईद, उजो, उजो,
उजवाती, उजवाती. ऊस, ऊस. तर भुरग्यांनो, पळयले तुम्ही हे स्वर? भुरग्यांनो, ह्या स्वराचे वाचन आणि बरोवप तुम्ही घरा बसूनच करचे. देव बरें करूं. आता सुचिता मिस्सान बारे चंदायर एक अक्षर सांगले. तांगेल गांवांत वापरचे एक कोंकणी, तांणी उलोवची कोंकणी आमकां एक परिचय जाले. आमी अवनास म्हणटात आनी अनास म्हणटाची. आनी उजवाती म्हणले त्यांनी आमी अगरबत्ती की उदबत्ती की म्हणटाचे, म्हळ्यार कन्नडांतल्याची घेतला आमी. अशे आमगेले विंगड विंगड भागांत अशे कोंकणीचे परिचय करचे. आमगेले हे हाजे कोंकणी परिचय म्हणल्यार तेची सगळ्याची कोंकणी आमगेले भारतांतली सगळी वेरायटी आमी ताजी गुर्त करून घेवका, ताजे वळख करून घेवका, परिचय करून घेवका. आमी एक उलोवची कोंकणी ताजे एक विस्तरीत रूप आमकां कळका. आमी आतां गोंयांत वतना तांणी उलयलें आमकां थोडें कळना. आतां आमी कोंकणी हे परिचय कोर्स करताची आमकां ಸ್ವಲ್ಪ गोंयची भास थोडेची अर्थ जातले. असल एक उद्देश आमकां भारतीय कोंकणी असल एक परिकल्पनेनी आमी हे क्लास करता आसाची. आतां आमी स्वराक्षर सांगले. तुमकां आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा भाशेंत स्वर जाल्ले कुडले व्यंजन अक्षर येता. हे व्यंजन अक्षरांत कंचीपुरा अक्षर आमी कोंकणींत उपयोग करताची. वर्लल भाशेवरी कसले विचित्र म्हणून ना कोंकणींत ते पुराय आतां आमी एक ताजे एक क्लासरूमांत वचून ताजी स्लायड्स पुरा पळया. व्यंजन अक्षर आतां पळय हें तावळे अपास उडगास करचे आमी. कोंकणी स्वर आमी आतां आयकल्याचे अपास ते आ ई उ र सोडयत जावकलारी ए ओ मागीर आय औ आ इतले आमी उडगास दवरका. तयार जातले कुडले आमगेले वर्णमाळेंत मुखारचे भाग वच्चे आमी व्यंजन. व्यंजन तावळी आमी सांगले 36 आसा. आनी तो सुरवेच 25 आमकां कोत्ता आसा वर्गीय व्यंजन म्हणटाची. वर्गीय म्हळ्यार बारी चंद जावन 5 लायनार येता. 5 लायनार ताजे आरंभ क च ट त प म्हूण येता. आतां तें कशें येता. आनी 9 य र ल व ते अवर्गीय विधानाचे आसता. मागीर क्षत्र थोडे फावटी ज्ञ म्हणून घालून 3 करताची. आमी दोनी दाखयला क्षत्र ज्ञ घाल्यार 3 तेदना 37 जाता. 37 जाता तेन्ना इतले आमी एकळ हें पळयात. आतां व्यंजन म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार तावळें पळयलें स्वर म्हळ्यार अ आ ई उ पुरा सराग वारे तोंडांतल्यान भायर सोडचें. व्यंजना जातना तशें जायना. व्यंजना जातना खंयचेय एक तडशिता. जीब की दांत की. आतां पळय क म्हणटा क म्हणटना जिब्बेची स्थिती पळया तुमी. जीब वचून मातशी लागता. क च ट त प म्हणटना जीब अशी आशिल्ली अशी जाल्ली सोडयत आयली. प म्हणटना तग्ग आयली. हें एक जिब्बेन
वाऱ्याक आड घालून येता. तशी पुरा व्यंजन अशीची उत्पत्ती जाता. ते खंयचे खंयचे व्यंजन ताका आमी परिचय करूया म्हळ्यार बरो न्हू आमकां गोत्तस का पळय. आतां 25 अक्षर आसा क ख ग घ ङ एक सेट जालें. च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म. आता दोन्ही सेट पळया तुम्ही क ख च छ ट ठ या पुरा एक अल्प प्राण म्हणटाची आणि दोन्हीच्याक महाप्राण म्हणटाची. एक क उच्चारो जाल्यार वारे सोडचे क म्हणतना ಸ್ವಲ್ಪ शक्ती उपयोग ख म्हणतना चड शक्ती उपयोग जाता. तशी घ घ तेच स्वर ಸ್ವಲ್ಪ चड शक्तीने सांगचे. आता एक ते लास्टाक एक लाईन दिसता आमकां अखेरीक ङ ञ ण न म या पुरा नांकांतल्यान वारे नांकांतल्यान येवची मिती हाका आमी कन्नडांतू अनुनासिक आनी आमगेले कोंकणींत आमी हे नाकाळे स्वर म्हणटात. नाकांतल्यान येवचे नाकाळ स्वर. नाकाळ स्वर येतना आमगेले ती एक सान जीबस वयर लांबची ती आड तडसून थोडे वारे नाकांतल्यान वच्चाक करता. ते देखून आमकां ते एक नाकाची स्वर येता. अशी 25 स्वर 25 व्यंजन आमकां उच्चार जावचे आनी हे सगळे विंगड भाशेक समान जावन आसा कसले व्यत्यास ना. आनी मुखार आमी पळोवचे अवर्गीय व्यंजन पळया ते एक य र ल व श श स ह ळ इतले हे 9 कन्नडांतूय तशीची हिंदींतू तशीची संस्कृतांतूय तशी. आतां थंय आमगेले कोंकणींत एक विशेष म्हळ्यार ते श म्हळ्यार आमी सुरवेचे श आनी दोन्ही श कन्नडांत ताका मुर्टू श आनी पट्टे श म्हणटात. आतां विशेष कन्नडांत बरयतना सुरवेक श येता मागीर पट्टे श येता. जाल्यार कोंकणींतू हे दोनी कडेन एक श घालताचे. ते सुरवेचे मात्र दोन्हीचे श संस्कृत शब्दाक घेतल्यार मात्र घालता शिवाय कोंकणीचे आतां भाशे आमगेले पूर्वज्ञानातले कोंकणी बरयताले भाशे म्हणटना कन्नडावरी प बरोवन आड लायन घालची शे बरयतात. ते न्हय आमी शंकाची शे बरोवप भाशे भास भाश भाशे भाशा म्हणून ना. भाशा म्हळ्यार संस्कृत जाल्ले भाश भाशेचे पुरा सुरवेचे श दोन्हीचे श कन्नडांत मात्र उपयोग करचे. कोणेय कोंकणी शिकयता त्या खातीर हांव ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लीश आनी पुराय सांगता आसचे म्हळ्यार सगळ्यांक अर्थ जावचे खातीर. आतां तुमी 13 स्वराक्षर आनी 36 व्यंजनाक्षर हे कशी बरोवचे चड ते तुमकां हिंदी शिकिल्यांक पुरा परिचय आसा अशी संस्कृत शिकिल्यांक परिचय आसा. तेच अक्षरांक हांगा आमी उपयोग करताची. एक विशय हांव सांगलो तुमकां श मात्र दोन्हीचे श उपयोग ना आमी म्हळ्यार कन्नडाची भाशे बरयतना बरोवचे श
आम्ही कोंकणींत उपयोगूच करनाची केन्ना संस्कृत शब्द कोंकणींत बरयता आमी मध्य मध्यंतू तेदान ते बरयता आशिल्ले तशी अशी आमगेले एक मूळ अक्षराचे एक परिचय जाल्ले आमकां आनीक थोडे विचार हे पळयल्यार आमकां पळय ते स्वर खंय दाखोवन पुरा भायर सरता म्हणलेले एक विशय आमी पळयले पळय आतां ह करतना गळ्या भितर दाखोवन येता गळ्याचे म्हणटा ग्लोटल इंग्लिशांनी वेलर क क पुरा आमगेले ताज्या पयशी ಸ್ವಲ್ಪ क ख ग घ ङ ह्या पुरा गळ्या पयशी ಸ್ವಲ್ಪ वयर आसता जीब ಸ್ವಲ್ಪ मुखार हे कडेन तोंडा कडेन मागीर पळय ताळवी म्हळ्यार ताळो ताळो म्हळ्यार पॅलेट ताळ म्हळ्यार आमी हांगा बोट घालतना दिसता तातूंत एक गट्टी असो एक मोवाळ आसा मोवाळ मातशें आसता गट्टी येदूर आसता तांतू उच्चार जावचे पुराय स्वर पळया ट ट ड ड श न हे पुरा थंय जाता आनी खोंपी म्हूण आसा ताज्या पयशी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार म्हळ्यार दंताची मुळा पयशी ಸ್ವಲ್ಪ वयर ताका आमी पोस्ट वेलार म्हळ्यार रेट्रोफ्लेक्स अशें पुरा म्हणटात तें स न ल र आसल पुराय आनी आल्वियोलर म्हळ्यार नीजी म्हणटा नीजी दंताची मूळ दंता मुळाक जीब लागयल्यार येता त थ द ध आनी दंतांतल्यान येवची एक अक्षर आसा व व व लिबियोडंटल म्हळ्यार ते आमकां वॉंट आनी दांत दोन्ही उपयोग जावका ते प फ पळया वॉंट अगत्य असते प फ असल अक्षर पुरा ब भ म इतले हे लिबियोडेंटल म्हळ्यार द वॉंट आनी दांत दोन्हीचे उपयोग करचे असले एक संपूर्ण विवर उच्चार आनी ते बरोवच कशी आनी खंय खंय दाखोवन ते स्वर आमगेले तोंडांत उत्पन्न जाता असले एक सामान्य ज्ञान जाल्ले आतां आमी मुखार वच्चे फुडें एक सान ब्रेक घेवया कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उलोवन शिकुव्या शिकुव्या कुशीन मेळुया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास आता मी अक्षरा दाखोवन शब्दा कडेन वच्चा शब्द अक्षरांक व्यंजन आनी स्वरांक जोडशिल्यार शब्द जाता आता यो यो म्हळ्यार य आनी ओ जावन यो म्हळ्यार एक अर्थ जाले म्हळ्यार कम म्हूण इंग्लिशाचे कम यो गो वस आनी अशें आमी सांगिल्ले कुडले कोणाक आमी सांगला पळय तो एक काम करता तें ताका आमी इंग्लिशान ताका एक्शन वर्ब म्हणचे क्रियापद आमगेले भारतीय शब्द ताका क्रियापद तांतू सांगता क्रियेचे पद हे क्रियापद इंग्लिशांत वर्ब म्हणटा आमी वर्ब व्हड आमगेले भाशेंत हाचे भाग आसता क्रियापदाचे सगळे आमगेले काम चलचे एकल्याक आमी कसले सांगचे तांतू क्रियापदाची प्रमुख आसता त्या म्हळ्यार तांतूल्यान आमी अन्येकल्याक काम करच्याक सांगच्याक जाता असले क्रियापदाचे एक परिचय करूया आमी आतां पळया आतां
ताजे पयलीं फुडलें इंग्लीश ॲक्शन वर्ड्स पळयात हे पुरा व्हेरी कॉमन आतां इंग्लिशांत आस्क म्हूण आसा आमी कसं म्हणटा ताका आस्क म्हळ्यार निमगुचे म्हूण म्हणटाचे थोडे तुमी विस्तार केला रे कोंकणीक ते विचारचे आनी थोडे ग्राम्य रुपार ते इसारचे अशें पुरा जाता विचार आशिल्ले इसारचे अशी आनी बिगीन म्हळ्यार आरंभ करचे सुरू करचे अशी पुरा विंगड रुपांनी आमी कॉल म्हळ्यार आपोवचे आपोवण आपोवप अशें पुरो आमी ताका एक नामपद रूप दिवयात कम आतां आमी कम म्हळ्यार क्रियापद म्हळ्यार यो म्हणचें डू करी फील म्हळ्यार भोगचें म्हूण एक्चुअली फील म्हळ्यार भोगचें आमगेले आतां आमी उलोवचे कोंकणी तें उणी जाल्ला तेची भोगणें अशें पुरो येता तें भोगप आमगेले मलगड पुरो चड उपयोग करताले फायंड म्हळ्यार सोदूचें आनी स्लायड गेट म्हळ्यार घेवचें गीव म्हळ्यार दिवचें गो म्हळ्यार वचप हियर म्हळ्यार हांगा हेल्प म्हळ्यार सहाय कीप म्हळ्यार दवरी म्हण अशी मस्त इंग्लिशांत डे टू डे वर्ब खंयचे आसा तशीच आमी ते कोंकणींतूय तशीच आतां सी शो स्टार्ट टॉक टेल हाका पुरे शब्द सी म्हळ्यार पळय शो म्हळ्यार दाखय स्टार्ट म्हळ्यार सुरू करी आतां थंय पळया हें आमकां बिगीन आनी स्टार्ट हें इंग्लिशांत विंगड आसा पुरो आमकां तें चड उणें एकच जाता म्हळ्यार आमगेले हें कशें जालें शब्द भंडार आमगेले आनी इंग्लिशाचे व्यत्यास आसा टॉक उलय टेल सांग थिंक आलोचन करी योचन करी ट्राय प्रयत्न करी टर्न गुंडाय म्हण आमी गुंडाय म्हणटाची तुमी कारवार अंकोला आमगेल्याची सारस्वताची तांणी फिरचे म्हणटा फिरचे अशी एका कडेन प्रादेशीक व्यत्यास आसा यूज उपयोग वापरप वॉन्ट म्हळ्यार जाय म्हणचे वर्क म्हळ्यार काम अशी नो लीव लायक हाका पुरा काही आमी कोंकणींतू शब्द सांगयात आतां नेक्स्ट स्लायड पळयात हें विंगड रूप घेत कशी पळया आतां आमी करच्याक म्हणटा न्हय कोरच्याक म्हणटा तेचे गोंयांत गेल्यार करपाक म्हणटा आमी बरोवचें म्हळ्यार बरोवचें न्हय बरोवचें म्हणटा तें बरोवपाक म्हण जाता आनी पळया करतात सुमार जन जाल्यार तांणी तें काम करतात म्हूण आमी करताची म्हणटाची करताची तें आमगेले बोलीचे एक विशेश शब्द तशे विंगड थोडे समाजांत ते करतांव म्हणटा करतांव वाचप वाचूचें वाचूंक अशें पुरा विंगड रूप घेवन मूळ तेच आसता पळया तें कर बर तशें पुरा वाच तेच व्हरता ताजे नंतर ताका आमी कूस म्हणटाची प्रत्यय कोंकणींत कूस म्हणचे प्रत्ययाक तें पुरा व्यत्यास जाता वता नेक्स्ट स्लायड
पळय कन्नडांत कशी बदल जाता इंग्लिशांत कशी बदल जाता आमी पळयलें असलेची बदलावण कोंकणींत कशी जाता पळय नेक्स्ट हे पुरा कन्नडाचे आनी इंग्लिशाचे बदल कशे जाता म्हूण पळयलें नेक्स्ट पळया आतां पळया पळोवचें पळोवप पळोवण पळयले पळयल्यारी पळोवच्याक पळोव्या पळयनी पळोव नाका पळय कितले पळय म्हणलें एक मूळ घेवन आमी कितले नमूनेचे शब्द उत्पत्ती करूंक साध्य आसा आतां इंग्लिशांत हें सगळें डिजिटल केलां इंग्लीश तसले भाशेंत तमिळ मराठी आनी ताका कॉर्पस म्हणटा आमी कॉर्पस डिजिटल कॉर्पस तांतू असले एक शब्द कितली पुरा जाता तें रचन करून बहुशा 10 मिलियन की 13 मिलियन ताईं पावला तसलो प्रयत्न कोंकणींत जायन आमी कोंकणींत चड डिजिटल हाका वच्चीत प्रयत्न जातस आमगेले शब्द भंडार पुरा डिजिटल कॉर्पस रुपारी मेळ्ळारी मुखार जनांक ते हडगून वचना आतां मस्त हडगून गेलो आतां तुमी एक पदकोश म्हूण रचन करयात ते बूक पिंजून वचचे थंय मात्र आसता ताजी लायफ मागीर ते वापस रिप्रिंट करून जाल्यार गेले आतां तशी जाल्ला आमगेले मस्त शब्द पुराय आमगेले उलोवन आयकून नश्ट जाला जाल्यार सोडा ते मस्त नश्ट जाला आतां आमगेले तसले एक समाजांत कोंकणीचे शब्द आज एक म्हाका दिसता एक 20 to 30% मात्र पुरा विंगड पुरा आमकां विसरून गेला ते आतां आमी भरती करच्याक आज मस्त एक डिजिटल युगांत भारी एक अवकाश आसा ग्रामर समेत आतां स्पेल चेक तुमी पळयला इंग्लिशांत पुरा मेळटा तसलेची कोंकणींत करचे प्रयत्न पुरा आरंभ जाला खंयचे बरयल्यार तें चूक आसा खंय चूक आसा असल पुरा आमी केल्यार भास वाडता नेक्स्ट ते आतां आमी पळयलें कशी क्रियापद जाता म्हळ्यार रूट प्लस सफिक्स गिव्स वर्ब धातूक कूस सेरवल्यार क्रियापद जाता क्रियेक सुचोवचे खंयचेय पदाक आमी क्रियापद म्हणटाची वर्ब इतलें आमी आतां क्रियापदाची विशय आनी स्लायड आसल्यार घाला पळया आनी एक विशय हांगा ते सुरवे भागांत पळया ताका आमी धातू म्हणटाची ते रूट ऑफ ए वर्ब थोडे फावटी स्टेम माय म्हणटा ताका धांवता तशी उत्पत्ती जावची क्रियापद ऊट आयलो उटायलो खेळलो खेळ्ळो खेळ्ळलो अशी पुरा बरयतात ते नेक्स्ट जाय अशी तुमी प्रयत्न करता थंय हांव एक दी म्हणून एक शब्द दिला दी अशी हाका पुरे विंगड प्रत्यय लागून आमी एक क्रियापदाचे व्हड जगत आमकां गोत्त आशिल्ल्या क्रियापदांक वापस उडगास करचे एक प्रक्रिया आमी करयत वय आनी आतां आमकां क्रियापद कशी वाक्यांत ते मेळ येता खंयची क्रियापद हे हाजी एक परिचयाक आमी एक सान तुमकां श्रवण कुमाराले एक काणी आतां एक आमी पळया तातूंत तुमकां शब्द वाक्य रचने हे परस थोडे परिचय करचे उद्देश जावन आसा श्रवण कुमार खूब वर्सां आदली काणी
एका गांवांत श्रावण कुमार नांवाचो एक भुरगो रावतालो. ताची आवय बापूय खुबूच म्हातारी आसलीं. तांची नदरूय कामांतल्यान गेल्ली. श्रावण दोगांची मनापासून सेवा करतालो. एक दीस ती दोगांय श्रावणाक म्हणपाक लागलीं, आतां आमचे 10 सोंपले, 5 उरले. गांव पयस आनी रान लागीं अशी अवस्था जायत चल्ल्या. तेन्ना एक फावट तरी तीर्थयात्रा करून येवपाचें मनात आसा. कितें करुया म्हणटा ह्या न्हय. तुम्ही कांयच एक चिंतपाचें ना. हांव आसा न्हय. हांव तुमकां कावडीन बसून यात्रा पुराय करतलो. श्रावण कुमारान एक कावड तयार केली. कावडेच्या दोनूय दाल्यांनी तांकां बसयलीं आनी तीं तीर्थयात्रेक वचपाक भायर सरलीं. चलता चलता काळोख जायत वतालो. म्हणटा म्हणटा ती न्हंयच्या देगेवेल्या रानांत पावलीं. काळोखूय खुबूच वाडत वतालो. ताणेन तांचो जीव सामको कासावीस जाल्लो. उदकूय सोंपिल्लें. श्रावणाकूय सामकें पुरो जाल्लें. ताणें एका रुखा पोंदा आपली कावड दवरली आनी तो चेंबू घेवन न्हंयचेर उदक हाडपाक गेलो. ताणें खोशयेन चेंबू उदकांत बुडयलो. उदक चेंबूत भितर सरतनाच बुडूक बुडूक असो आवाज जालो आनी त्याच खिणांत काळान ताचेर झोपय मारली. जोगूल कसो खंयच्यान एक तरी बाण सू 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 असो आवाज करीत आयलो आनी नेम धरिल्ल्या वरी दिसतूच ताच्या हड्ड्यांत रमलो. श्रावणान जिवाच्या आकांतान खिळाच मारली आनी हड्डें आवळून बाण भायर काडपाचो यत्न केलो. हें करतना तो भुंयेर कोसळ्ळो. त्याच वेळार फुडल्यान धांवत येतनाच एक मनीस ताका दिसलो. तो मनीस साप्प भियेल्लो. ताच्या तोंडांतल्यान उतरांच फुटनासलीं. ताचेर आकांत आयिल्लो. तो थरथरलो. पुरायेन घामेलो. ताच्या दोळ्यांतल्यान भळभळीत दुकां व्हांवूंक लागलीं. रे देवा, घात केलो रे पुता तुजो. शिकारेक म्हण हांव ह्या रानांत आयिल्लो. कोण तरी सावत उदक पिवपाक आयला अशें दिसून उदकाच्या आवाजा दिखेन हांवें बाण सोडलो. पूण घात तुजो जालो. चुकलो हांव, चुकलो. म्हज्या सारक्या राजाच्या हातान येदें व्हडलें पातक. हे राजा, म्हज्या आवय बापूय हांगाच एका रुखा पोंदा बसल्यात. ती खूब ताणेल्यात. तांकां हें उदक पियोन म्हजेर उपकार कर. इतलें सांगून श्रावणान प्राण सोडलो. जड मनान उदक घेवन राजा श्रावणाच्या आवय बापाय कडेन गेलो. सामकार पावलांचो आवाज येता तें आयकून श्रावणाच्या आवयन म्हळें, यो पुता, तुका इतलो वेळ कित्याक जालो रे? आनी आयज आमचेर इतलो रागार कित्याक रे तूं? कितेंय तरी उलय मरे, उलय रे पुता. हांव तुमचो पूत न्हय. हांव राजा दशरथ, तुमचो पूत. म्हजे कडल्यान घात जालो ताचो. राजाच्या त्या उतरांनी जाणटेल्यांची काळजां पिंजून गेलीं. तांणी त्याच खिणांत आड्डून आकांत केलो. राजा जावन तुवें आमच्या पुताक मारून उडयलो. तुजी दशा आमचे वरीच जातली. हो म्हजो शाप तुका. आयज आमी आमच्या पुताक लागून जशी वळवळटात तसोच तूय बी एक दीस वळवळोन मरतलो. इतलें सांगून श्रावणाच्या आवय बापायन प्राण सोडलो. भुरग्यानो, संवसारांत जेन्ना जेन्ना आवय बापाय वेल्या मोगाची याद कोणीय काडटलो तेन्ना तेन्ना श्रावण भक्ती ह्याच उतरांनी ती याद अजरवर जातली. ಶ್ರವಣಾಲಯ ಕಾಣಿಯಂತೂ
आमकां मस्त वर्ब्स मेळटाची क्रियापद आनी वाक्य आनी हे तुमी विंगड भाशेंत पुरो आयकून आसतले कोंकणींत कितले एक चंदायेर काणी सांगच्या जाता आनी ते भाशेचे एक सुमधुर ताजी ध्वनी हे पुराय आमी अनुभव केले. आतां मुखारी वच फुडें एक सान ब्रेक घेवया. कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या, कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उलोवन शिकुव्या शिकुव्या खुशेन मेळुया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास, आमची गेली भास कोंकणी ती भास. आतां गोंयांत मडगांवांत कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून बारी एक चारित्रीक संस्था कोंकणीक आज स्थानमान मेळचे खातीर त्या संस्थेने आमगेले बलगडे मस्त तांणी कश्टारी आनी होराटांनी केलेले. तांणी तयार केल्ले हे विडियोज आमी उपयोग करता आसाची मस्त सुमार 100 की 200 तांणी असले विडियोज करून कोंकणी शिकचे खातीर बारी एक प्रयत्न करता आसाची आमकां असले एक विडियोज आमी उपयोग करता आनी तांकां आमी एक देव बरें करूं म्हणटा आसाची. आतां आमी आज पळयले कोंकणीचे वर्णमाळा अल्फाबेट, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर आनी क्रियापद इतले विशय पळयले. आतां व्यंजनांत आमी थोडेचे विचार पळयले. आतां एक प प भ ब म हे व्यंजनांक एक शिकोवचे एक क्लासरूम आमी आतां ते क्लासरूम पळया. कशी ती टिचर सुचिता हांणी बारी चंदायेर ते एक चेडवांक म्हळ्यार पयली यत्ता पयली म्हूण तुमी बरयले थंय पळोवनच पुरो. यत्ता म्हळ्यार क्लास, पयली म्हळ्यार फस्ट अशे एक स्टँडर्ड भाशेन तांणी पयले पयले पयली पयली यत्ता म्हणून म्हळ्यार फस्ट स्टँडर्डाक एक समान शब्द. फस्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्डाचे पुरो शिकोवचे क्लास आमी पळयत आसाची. आतां आमी तसले एक क्लास व्यंजनाच्या विशयार पळय. तुमकां व्यंजन म्हणल्यार कितें तें सांगिल्लेच आसा. तर व्यंजनाची तुमकां वळख थोडी जाल्ली आसा. तुमी व्यंजनां पळयल्लीं आसात क ख ग घ ङ. तर भुरग्यांनो आयज आमी शिकतलीं फुडलीं व्यंजनां च छ ज झ ञ. तर भुरग्यांनो ही व्यंजनां आमी शिकचे पयलीं तुमकां एक ल्हानशी कविता. भुरग्यांनो हिका वळखता तुमी ही बावली. तर ह्या बावलेची आज तुमकां कविता. सोबीत बावली सोबीत बावली, सोबीत बावली सोबीत बावली, म्हजे कडेन रावली म्हजे कडेन रावली. सोबीत बावली सोबीत बावली, म्हजे कडेन रावली म्हजे कडेन रावली. खेळटा खेळटा निसरून पडली, खेळटा खेळटा निसरून पडली. पाय दुखता रड रड रडली, पाय दुखता रड रड रडली. चॉकलेट दिता हस हस हसली, चॉकलेट दिता हस हस हसली. भुरग्यांनो आवडली तुमकां कविता? बावलेची कविता आवडली तुमकां आसतली. तर भुरग्यांनो ही तुमी आयकात आनी शिकात. तर भुरग्यांनो आतां आमी व्यंजना कडेन वळुया. तर आयज आमी शिकतलीं फुडलीं व्यंजनां. ती जावन आसात
छ ज झ य परतून एक फाव तुमकां व्यंजनाचे उच्चारण दाखयता च छ ज झ य तर भुरग्यांनो ही व्यंजना ह्या व्यंजनांचे तुमकां उच्चारण कळलेले आसा तर ह्या व्यंजनांची आमी आतां उतरां पळोवया उतरां आमी चित्राच्या आधारान पळोवया तर च पयले अक्षर पयले व्यंजन च च चवाय च चपाती च चरखो परतून एक फाव च चवाय चवाय म्हणल्यार स्टूल इट्स अ पूजा स्टूल च चपाती च चरखो चरखो इज इंग्लिश इन चरखा छ छ छत छ छपरी भुरग्यांनो परतून एक फाव छ छ छत छत म्हळ्यार इंग्लिशीन रूफ छ छपरी छपरी म्हळ्यार इंग्लिशीन अ स्मॉल हट किंवा ल्हान खोप ज ज जनेल ज जळा ज जनेल जनेल म्हणजे इंग्लिशीन विंडो ज जळा जळा म्हणजे मस्किटो झ झ जबले झ झर झ जबले जबले म्हणल्यार इंग्लिशीन अ स्मॉल फ्रॉक बेबी फ्रॉक झ झर झर इज स्प्रिंग वॉटर आणि निमाणे अक्षर आसा य य तर भुरग्यांनो तुम्ही ही व्यंजना पळयली ताचे उच्चारण तुम्ही शिकली तर आता आमी ती व्यंजना कशी बरयतात ते पळोवया तर भुरग्यांनो हे अक्षर हे व्यंजन च ते च आमी कशी बरयतात ते तुम्ही चित्र दिवन पळया हे जाले अक्षर च भुरग्यांनो परतून एक फाव च कशी बरयतात ते पळोवया हे जाले च दुसरे व्यंजन छ हे जाले छ अनेक फावट तुमकां दाखयता हे जाले छ ज व्यंजन ज पळोवया कशें बरयतात ते हे जाले ज अनेकदा तुमकां दाखयता ज भुरग्यांनो ज अशी बरयतात झ झ हे जाले झ अनेक फावट पळोवया हे जाले अक्षर झ आणि निमाणे य य तर भुरग्यांनो आयची व्यंजना परतून एक फाव च छ ज झ य तर भुरग्यांनो तुम्ही आयची व्यंजना घरा बसून बरयात शिकात भुरग्यांनो तुमचे
तुमचे कडेन आमची मांडुली हो हें पुस्तक आसतलें. तें पुस्तक तुमी उगडात. पेज नंबर 12 आनी 13, 12 आनी 13. तर हांगा तुमी पळयतात च, छ, ज, झ, य. तर ह्या अक्षरांचे उतरां आसात. तुमकां चित्रांय दाखयल्लीं आसात. आमी ह्या उतरांचे वाचन करूया. च, चानी. च, चिकू. च, चूल. छ, छ, छत. छ, छडी. छ, छेडो. छेडो मीन्स नेकलेस. भुरग्यांनो, आनीकूय कांय उतरां हांगा सकयल दिल्लीं आसात. तिवूय वाचुया आमी. चड, चूल, चेन, चवथी. छड, छबी, छेद, छंद. फुडलें अक्षर पळोवया. ज. ज, जुई. ज, जोतें. ज, जोत. झ. झ, झाडू. झ, झेंडो. झ, झाड. तर भुरग्यांनो, निमाणें अक्षर य. तर य अक्षरान सुरू जावपी उतरां आसनात. पूण तुमच्या पुस्तकांत हांगा उतरां दिल्लीं आसात थोडी. ती आमी वाचुया. न्हय, बाय, पोय. सकयली हांगा उतरां दिल्लीं आसात. ती आमी वाचुया आतां. जप, जाय, जीव, जोर. झक, झड, झीत, झूज. तर भुरग्यांनो, तुमी ही उतरां आयकल्लीं आसात. ताचें प्रोनाउन्सिएशन, उच्चारण तुमी आयकल्लें आसात. तर भुरग्यांनो, घरा रावून तुमी उतरां आयकात आनी वाचूंक प्रयत्न करात. देव बरें करूं. स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर आणि क्रियापदाचे विचार आम्ही आज शिकले 1 घंटभरी. आता आम्ही आयचे हे उपाख्यान हांगा कशी राबयताची मुखार मेळया. येवचे ब्रस्तार 5 घंटेक आमी सकाळी परत मेळया आनी आमगेले 4चे क्लास ते ऐकुया. सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. कोंकणी शिकुव्या, आहा कोंकणी शिकुव्या. कोंकणी शिकुव्या, आहा कोंकणी शिकुव्या. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकुव्या शिकुव्या खुशीन मेळुया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास. आमची गेली भास कोंकणी ती भास.